जेजू, तुका आमी नमस्कार करता. सगळीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. ताका आमी अर्गां दिनवास दिवया, कित्याक ताणें आमकां हो नवो दीस दिला. तो आमचे सरशीं रावता आनी आमकां कृपेन भरून आमचें जिवीत ताचे बरोबर सारच्याक तो आमकां घोटाय दिता. अर्गां आनी दिनवास तुका जेजू, कित्याक तुवें म्हजे बरोबर ही आख्खी रात सारल्याय. थोडीं जाणां आमी एकदम शांतपणी न्हिदल्यान आनी उठल्या उपरांत तुजे घोटायेन बरोवन आमी आयल्या. बाकीचीं रातभर न्हिदोंक ना, कसल्या तरी कारणाक लागून तीं जागीं आसलेलीं. तेन्ना तुजेंच नांव घेवन आमी हो वेळ सादताले. पूण आमकां भितरल्यान पेकोवणी मेळोंक ना. कितें तरी आमचे भितर घडलेलें आसा तें आमच्या ताब्यांत ना. तर जेजू, तुजे सरशी आमी हें सगळें आमचे भितरल्यान जिवीत हाडटा. तूंच आमकां तुजो हात लाय आनी आमकां पेकोवणी दी. अनाथांकूय आमी तुजे सरशीं हाडटा. तांकां घरदार ना, तूंच तांचो परामर्श कोत्ताय. लोक पुरान तांकां नाकारतात. असल्यांक आमी सगल्यांक तुजे सरशीं हाडटा जेजू. पूण ह्या वेळार जीं कोण ह्या पवित्र बुजवणेंत भाग घेतात तितल्यांकूय आमी तुका एकवटता. तुका एकवटावन तांचें जिवीत तुजे येवजणे प्रमाणे घडोवन येवं म्हणून आमी तांचे पासत मागता. क्रिस्तांवां मदें जी फूट पडलेली वेगवेगळ्या कारणाक लागून तांकां सगळ्यांक तुजो पवित्र आत्मो दी आनी तांची मनां उजवाडाय आनी तांकां एका एकवटान तुजे सरशीं हाड. Cristaच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. क्रिस्ताच्या
Cristaच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या पवित कोश्टानो म्हाका गोड कोरा तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकडच्या तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकडच्या जेजूचेर आमचे दोळे लावन सात्ताना सगळें जें आमकां ताका सांगूंक जाय तितलें आमी ताका सांगया हो वेळ ताचे सवे हे परी आमी सारया हे परी आमी भितरल्यान रिकामी जाल्या उपरांत सगळीं आमची इंतेसांव सगळें आमचें हलकेपण सगळें भितरलें कितें चलता तितलें ताका सांगल्या उपरांत एके वतीन आमी भितरल्यान स्वतंत्र जाता तो हें सगळें जाणो पूण आमी ताका सांगलें म्हणटच तो आमकां समजता आमी हिंचूच थान उलयता हिंच्या पावंड्यार आसा आनी ते मेरेन सावन मागीर तो आमकां फुडें खोलायेन जिवंक आपलो पवित्र आत्मो दिता
आमी जेजूच्या जिविताचेर जितली नियाळ कोत्ता तितलो तो आमकां भितरल्यान कितें चलता तें शिकोवंक लागता. तर आमी ताचें उतर आयकोया. जेजू आपल्या शिश्यां बरोबर दर्या लागीं गेलो. आनी ताचे फाटल्यान गालिलियेच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवातावन जेरुसलेमासून जॉर्दानाचे पेलेतोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंज तो कोत्ता तें आयकून ताचेशी आयली. वै जेजू, ह्या वेळार आमी तुजे सरशीं आयल्या, कित्याक तुजे सरशीं आसली म्हणटच तूं आमकां पेकोवणी दिताय. आमचे कुडीक, आमच्या चिंतनांक, आमच्या भावनांक, आमच्या आत्म्यांक. तूं आमकां भितरल्यान एकवटायताय, समन्वय घडोवन हाडटाय, इंटिग्रेशन. आनी ही परी आमकां पेकोवणी मेळल्या उपरांत आमी त्या एकपणांत म्हणचे काळजांत थावन तुजे बरोबर जिवंक लागता. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणीन आपणाक चिड्डायना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिश्यांक सांगलें. तो सबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका आत लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळ्ळे आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपुटून वेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खरायन तांकां शिडकायतालो. म्हजी काकलूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. म्हजो आत्मो तुका शरणा येता. मोडून तोडून उडयतात तसलें हें तुफान सोंपोसर तुज्या पाकोट्यांचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. देवाक, म्हाका सदांच बरें केल्ल्या बोवडते देवाक हांव उलो मागतां. स्वर्गांतावन तो म्हाका आदार धाडून आनी सोडूं म्हज्या आंगाक म्हज्या आंगार पडटल्यांक तो लजेक घालूं. देव आपलें विस्वाशीपण आनी मोग म्हाका दाखोवं. 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 देव आपलें
वै जेजू, तूं म्हाका सगळें दादोसपण ह्या वेळार दीत आसाय. तें हांवें स्विकारूंक तुवें म्हाका भितरल्यान आयतो केलाय. आनी हें सगळें तुजें जिवीत आनी जिविताची चाल पत्करून म्हजें जिवीत सगळेंच आतां तुजें स्वाधीन कोत्ता. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor in His crown. How awesome is the sight, our radiant King of light. Be still for the glory of the Lord is shining all around. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, the minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still for the power of the Lord is moving in His place. Lord Jesus, as we gather before you, we offer everything that's in our hearts and in our minds. We place them before you, Lord. We thank you for the gift of this day. There are many who are not so fortunate to see this new day, but you have given us an opportunity today. You have given us the gift of this day, a chance to do something for ourselves as well as for the kingdom of God. In today's gospel, we see how you called the disciples by name, and in that way you send them on mission. Similarly, Lord, you call each and every one of us by name. And today, in a very special way, we pray for all those who are participating at this moment in this adoration. We ask you, Lord, to bless and protect them, to give them good health of mind and body, cure them from all illnesses,
And above all, give them the grace that today, whatever they may do, they may do it for your glory. They may do it keeping their mission in mind. The first reading also speaks of a new covenant. A covenant wherein the Lord reveals His forgiveness, mercy, and compassion. Keeping this in mind, let us also try to be forgiving, merciful, and compassionate towards others today. And for this, we need to ask the Lord's grace. And as our hearts and minds are full of prayers and petitions, we continue to pray for the ongoing pandemic. We pray for the victims. We pray for the doctors, the medical staff. We pray for all those who are administering the vaccine at different stages. We pray for the medical authorities, those in charge of taking decisions. We ask the Lord to be with them, that they may continue doing their good work for the good of the people. We also continue to pray for all the citizens, that during these tough times, that they may have faith in the authorities, and above all patience to abide by the various rules. We also pray for all those suffering from various ailments. In a special way, we remember and pray for the good health of Francisco Pereira. We also pray for all those who are answering their exams, all those who are preparing for job interviews. We ask you, Lord, to be with them and guide them, so that all their hard work may bear fruit. In a similar way, we also pray for unity within the church. As we are celebrating the Christian Unity Week, we ask you, Lord, to bring together all our separated brothers and sisters. Bring them back into your fold, so that once again they may be one family. We pray for peace in the world, in our country, in our state, in our neighborhood, in our workplace, and above all, in our families. We ask you, Lord, to be with us at every step of the way in whatever we do. We also pray for the elderly, especially those in the home for the aged. We ask you, Lord, to be their strength during these times. There are many other prayers, Lord, that we have, but we place these at your feet now. For we know that you know what is there in our hearts and in our minds. And we continue to ask you for the grace to be with us today and guide and protect us at every step of the way. वे जेजू, आम्ही सगळो गोत तुजे बरोबर हो वेळ साधला.
तुज्या आशिर्वादान तुवें आमकां भरलें. तुवें आमकां पेखोवणी दिल्याय सायबा. आमच्या गोरजांक तुवें कान दिवन जें आमी मागलां तें तुवें आमकां दिलाय म्हणून आमी मानता. तुजेर विस्वास दवरून आमची पावलां तूंच आमची वाट जावन आसाय. तुजे वाटे वेल्यान चलूंक आयचो दीस आमी तुजे बरोबर सादतले. हांव जेजू सोवें आमी एकामेकाच्या एकवटांत रावन आख्ख्या संवसाराक आमी पसरलेलीं आसा. तितल्यांकूय जेजूच्या एकवटांत दवरया आनी ताचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोता. स्वयंपाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. थिरवाडो आमचो बावार्थ सोय मोडते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून कळसां तोडा. वंदुया वाकाणुया उपसोल्या ताचे मोदलो. मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोना. मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय. सगल्या जावडाचो उंडोचो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarki.